मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां सुमेस्तां की मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता. हे मीस यूट्यूब चॅनलाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात. रियोन एस्टन कुटिनो बच्चोरी, जूड आनी सिल्विया फर्नांडीस मिलार, फ्रेडी आनी प्रेसिला कॅस्टलिनो राणीपुरा, प्रवीण गलबाओ आनी कुटाम कुलशेखर. तांच्या इराद्या पासत आयच्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक सावन मागया. कुटामिक समजमल्या मी घरा देवाच्या हुंडो वायन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या वामी जेवणा सोम्याचे जुते एक गोट्या बांधन मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्घा बलिदान सगळेचे पवित्र काम दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण पुनः जीवन पोन बरोशा बल्का जिजुक अर्गन सावन हिमिसाचे बलिदान भेटयतात. रॉबर्ट विना रेगो आणि कुटाम, अबिश रायन रेगो हाच्या 19व्या जल्म दिसाक, प्रशांत लोबो आपल्या 40व्या जल्म दिसा, आल्बर्ट आणि अमिता फ्लॅन्सी डिसूजा आपल्या 22 वर्षाच्या लग्न वार्षिकोत्सव दिसा, विश्रांत आणि गीता आपल्या लग्न वार्षिकोत्सव दिसा, जॉन्सन अँड अनिता, ऑल्विन डिसूजा, मॅटिल्डा टॉयस्टन, विलियम सेरावो, महेश निशा, लेस्ली मथायस, पॉल कॉनी साल्वराज, रिचर्ड मिनेझस. सांत आंतोनीच्या मनाक अर्गान सावन क्लिफर्ड सिक्वेरा आणि कुटाम. तशेंच ॲनी डिसोजा आणि हांच्या कुटुंबाच्या सन्यांच्या बऱ्या भलायके पासून मीस पिटयता जुलियना डिसोजा, रोज मेरी लोबो आणि कुटाम हांच्या इराद्या पासून. तशेंच आयडा डिसोजा जल्म दिसा उगडास करून आत्म्याक शांती मागून मीस पिटयता सायरा पेस, कुटुंबान सरल्या सरआत्म्यांक शांती मागून टॉयस्टन, रॉबर्ट गोवियस हे म्हयन्यास उगडास कडून हाच्या आत्म्याक शांती मागून मीस पिटयता. कुटुंबाची सांदे रोशल लोबो हाच्या आत्म्याक शांती मागून वीरा लोबो, अगस्टिन चार्ल्स पेरेरा हाच्या आत्म्याक शांती मागून सिसिलिया पेरेरा, डेनियल रॉबर्ट पेरेरा, हिलरी जॉर्ज पेरेरा हांच्या आत्म्याक शांती मागून सिसिलिया पेरेरा. ह्या तेजो संगी आमची तेसांवां सांगता देवा मुखार समर्पीत कर. आमी हे मिसाचे बलिदान आरंभ करया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. भाऊ भयणीनो, रचलेलो देव आमच्या संगता सदांच आसा. आमचो फोस करता, आमकां राखता आनी आमकां सांबाळटा. आनी सदांच तो इमॅन्युएल देव आमच्या संगता आसून, आमचे सरशी आसून आमकां सदांच त्या बापा सरशी वेची वाट आमकां दाखयता. आनी तो आज आमकां म्हणटा, येया म्हजी सरशी, सुमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वाजन वावयतलो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. भाव भयणीनो, हर एकलो आमी कश्टांत आसात. हर एकलो आमी जायत्या दुखांत
खंतीन बेजारेन आमी आसाव आमी या जेजू सरशी आमी या त्या सुम्या सरशी ताचे थंय मात्र आमकां संपूर्ण विशय मेळटलो हे मेसाचें बलिदान भेटयत आसतना ती कृपा आमी मागया आमी आमच्या हर एका दिसाच्या चुटभरिकेंत हर एका दिसाच्या घडयेंत आमी त्या सुम्या सरशी वचून ताच्या विशयवांत वांटो घेवंक आमी प्रयत्न करया ही कृपा आमकां हर एकल्याक तूं सर्वेस्पदेव फोव करून दी म्हूण आमी खलतेपणी मागया ह्या बलिदानांत फोव ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया ते सर्वेस्परा देवाची काकुळट आनी बक्षाने मागून आमी सांगता मागया हांव पातकी सर्व पदवीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडां सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संपार बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावूं आमेन. Somya Kakulka Somya Kakulka Krista Kakulka Krista Kakulka Somya Kakulka Somya Kakulka Mahima, 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 Mahima Deva Unsargi Ali Shanti Tachaisa Somsari Silvespora Deva Sargi Charaya Sarpangveda Deva Bapa आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंदा सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेत जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांत तुवें आमकां सोडयलाय तशें सस्नाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत चेता राजभर सरयता सस्नाच्या सस्नाक
आमेन. झकारियाच्या पुस्तकांतलें वसप. सियोनाचे धुवे ओड उल्हास कर, जेरुसलेमाचे धुवे संतोषान बोब मार. पळय, तुजो राय तुजेशी येता, तो नितीवंत आनी जैतेवन, तो खालतो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार, गाडवाच्या थारून पोरार बसून तो येता. एफ्राईमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाश करतलो. झुजाचे दोणू तो मोडतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो. ताचें साम्राज्य दर्यातावन दर्यापर्यंत आनी युफ्रटीस न्हंयतावन पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काळ तुज्या नांवाची उडवी गाता. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काळ तुज्या नांवाची उडवी गाता. हांव तुका महिमा दिता, देवा म्हज्या राया. सदां काळ तुजें नांव हांव वाखणटा. दिसान दीस तुका हांव दिनवसता, आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, ससनिकायानी प्रिती मोगान भरलोलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपले रसने थंय कनवळायेक भरलोलो. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. सर्वेस्पोरा तुवें रचलाय ते, सगळे तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिनवासतले. तुझे राजवडकायेची महिमा वाखणतले. आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. दिल्ल्या उतरांक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. सर आपल्या कर्णांनी तो मोगापात. सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पोर
हातीता भगवल्यांक तो नीट उबी करता देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची वडवी गाता देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची वडवी गाता. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे तें जियेता वयस जाल्यार तुमी रक्त मांसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात आनी जाचे तें क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे तें जियेता वयस जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भावानो, आमी ऋणी पूण रक्त मांसाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय. कित्याक रक्त मांसा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मोरतेल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्त मांसाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. उतर तुझे येसुया, दिवो मोच्या या मेटा, काळजाचो संतोष मोतीचो उल्हास प्रकाश मोचे जिणे. काळजाचो संतोष मोतीचो उल्हास प्रकाश मोचे जिणे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणत्या आनी बुदवंततान लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकय कोणूच वळखना. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्ट केले न्हू आनी वाजन वावयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशव दितलो. म्हजे जो तुमच्या खंदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी खलत्या काळज आसूं आनी समाधान तुमकां मेळटलें. कित्याक म्हजे जो वावोवंक सुलाभ, म्हजे वजें हाळू. देवाचे उतर हें.
वखणी तुका क्रिस्ता. पवित्र पुस्तकांतली 2 घडितां तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशी व्हरतां. पयले घडीत उत्पत्ती पुस्तकांतले अध्याय 18 आनी 19 हांगासर हें आमकां पळोवंक मेळटा. सोदोम आनी गोमोरा ह्या 2 शहरांची देसवाट. आनी तिचे जिवीत थंयचो लोक जियेतलो आनी देवाचो क्रोध तांचेर फांकलो. आनी देव ती शहरां नाश करूंक भायर सरता आसतना अब्राहाम देवा मुखार विनंती करता. अब्राहाम एका रितीन देवा मुखार चर्चा करता. देवा, जर तुवें त्या खोट्या लोकां संगी नितीवंत लोकांकी तुवें देसवाड केली तर कितें फायदो. ते देखून जर ह्या शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसा तर हे शहर तूं देसवाड करतलो गी म्हणून अब्राहाम देवा लागीं विचारता आसतना देव म्हणटा हांव करचो ना. अशें चर्चा करून अखेरेक अब्राहाम म्हणटा जर 10 जण नितीवंत मनीस ह्या शहरांत आसा तर तूं तांची ह्या त्या शहराची देसवाड करता गी म्हणून विचारता आसतना देव म्हणटा हांव करचो ना. आनी अब्राहाम समाधानान देवा मुखार तावन वेता. आनी कितें जाता, दुसऱ्या दिसा सकाळी सोदोम आनी गोमोरा ही 2 शहरां नाश जातात. कित्याक थंयसर 10 जणी नितीवंत मनीस नातले. अनितीचे जिवीत ते जियेतले, खोटे जिवीत ते जियेतले. दुसरे घडीत जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतले निनिवे शहर हांगासर लोक खोटे जिवीत जियेतलो आनी ह्या शहराची देसवाड करूंक देव चिंता. आनी ताचे पयले जोना प्रवादीक थंयसर धाडूंक प्रयत्न करता. आनी अखेरेक कश्ट काडून जोना प्रवादी त्या शहराक वेता आनी म्हणटा तुमची जिणी तुमी बदलिना तर खंडीत तुमच्या शहराची देसवाड जातली, तुमचे शहर नाश जातले, तुमी सर्व मरतल्यात. आनी थंयसर कितें जाता, हर एकलो मनीस रायातावन ल्हान मनशा पर्यंत मनजाती हर एक देवाचे उतर ती आयकतात आनी प्राचित करून तांची जिणी ती बदलतात आनी देवाचे बक्षाने थंयसर मागतात. आनी कितें जाता, निनिवे शहर नाश जायनासतना उरता. मगच्या भावनान भयणीनो, ही 2 घडितां तुमचे मुखार हांवें दवरल्यांत. कित्याक म्हळ्यार आमच्या आयच्या ह्या संवसाराची परिस्थिती अशेंच जाल्या म्हणून आमकां भोगता. हर एका शहराच्या कोनशांनी, हर एका संवसाराच्या देशांनी लोक पिडेंत वळवळटा, कश्ट जाता, जायतो लोक मरता. आनी अशें आमकां भोगता की कितें संवसार आखेर जावचो वेळ आयला काय, देवाचो क्रोध मनशा वयर आयला काय, देव संवसाराचे नाश करून भायर सरला काय, असली सवालां आमचे मोतींत आमच्या मुखार येतात. आनी सहज कित्याक म्हळ्यार कश्ट दिसान दीस गेल्लेच सोडून वेतात. पूण ह्या कश्टाच्या वेळार आमी चिंतूंक जाय. कितें गी म्हळ्यार आमी सोदोम आनी गोमोरा शहराच्या लोकां बरी जावची गी या निनिवेच्या शहराच्या त्या लोकां बरी जावची गी. सोदोम आनी गोमोरा त्या शहरांत एक नितीवंत मनीस नातलो आनी ताच्या की चड
ती तांच्या पातकाचे बोक्साने या प्राजित करूंक ती तयार नासली. निनिवे शाराचे लोकी खोटो आसलो. तांचे देसवण करूंक येता आसतना ती कितें देवाचें उतर आयकतात आनी प्राजित जिणी बदलूंक प्रयत्न करतात. आनी कितें जाता? सोदोम आनी गोमोरा शहर नास जाता. निनिवे शहर बाळता. भाव भयणीनो, आमी ह्या संदिग्ध परिस्थितींत, ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत, ह्या बेभिरांतेच्या वातावरणांत आमी कितें करूंक जाय म्हळ्यार आमी निनिवे शहराच्या लोकां बरी आमी देवाच्या काकुळतीक उलो मारूंक जाय. आनी आयची वचपां ह्या दिशेन आमकां भरवसो दितात, आमचो भावार्थ चडयतात, आमकां धैर्य दितात. हेजे पयले वाचप जकारियास प्रवादीच्या पुस्तकांत देव म्हणटा, भिये नाका तुमी, तुमचो सोमी तुमचे मोदे येवचार आसा, तुमचो सोमी तुमचे संगी रावोंक येता, त्या देखून तुमी भिये नाकात, तुमी धैर्य घेया आनी सोम्या सरशी येवंक तुमी प्रयत्न करात. आनी आमकां भाव भयणीनो, आमचे हे भिरांत ह्या अशांतीच्या काळोखांत आमी जीवन आसतना आयचे शुभ वर्तमान आमकां धैर्य दिता, घटाय दिता, आमकां बळ दिता. कितें म्हळ्यार सोमी म्हणटा, येया तुमी म्हजे सरशी, सोमेस्त तुमी कश्टतल्यान वाजन वयतलो आनी हांव तुमकां विशव दितलो. वय सोम्या, वय मगाच्या भावनान भयणीनो, आमी हर एकलो कश्ट जाता, हर एकल्याच्या माथ्यार जिवितांत व्हडलें एक वजन आसा. कितें फुडार कितें बेभिरांत आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत भरला. आनी ह्या समयार आमी धैर्य आमी सांडचें न्ही, आमचो भावार्थ आमी पयस करचो न्ही. आमी वचूंक जाय सोम्या सरशी, सोम्या सरशी वचूंक जाय. सोम्याच्या काकुळतीक आमी उलो मारूंक जाय. कित्याक सोम्या ती आमकां संपूर्ण शांत समाधान, संपूर्ण जिवीत आमकां मेळटा. ते देखून मुगाच्या भावनान भयणो, निनिवेच्या लोकां बरी आमी सोम्याच्या काकुळतीक आमी उलो मारया. जर एक व्यक्ती, एक मनीस ह्या संवसारांत नितीवंत आसलो, नितीवंतपणाचें जिवीत जियेता, तर खंडीत सोमी देव हो संवसार नाश करचो ना. पयल्या सवय तर हांव एक नितीवंतपणाचें जिवीत जिवंक हांव प्रयत्न करूंक जाय. म्हणजे तें कितें तें खोटेपण आसा, म्हणजे तें कितें तें पातकां आसा, ती पयस कर. हांव एक नितीवंतपणाचें जिवीत जियेतलें म्हणलो निर्धार आमी घेवंक जाय. आनी सोम्याच्या काकुळतीक आमी उलो मारूंक जाय. प्राजीत करून निनिवेच्या लोकां भशेन मोगाच्या भावनान भयणीनो, सोम्या सरशी आमी या, सोम्या सरशी या. जर आमचें वजन, जर आमची कश्ट, पिडा, शिडा, जे कितें आमच्या जिवितांत ह्या दिसांनी घडटा, सगळे सोम्याच्या पांयांतल आमी समर्पिया. खंडीत आमकां मेळटलें शांत समाधान, आमकां मेळटलो विश्व, आमकां मेळटलें तें सास्तीक जिवीत. तर मोगाच्या भावनान भयणीनो, सोदोम आनी गोमोराच्या लोकां भशेन आमी भावार्थ सांगचो न्ही आनी तिचें जिवीत आमी जियोवचें न्ही. बगार निनिवेच्या लोकां बरी आमी प्राजीत धर, पातकाची दूख धर, आमी नवें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया. सोम्या सरशी वचया, सोम्याच्या काकुळतीक आमी उलो मारया. आमचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत, तशेंच सगळ्या संवसारांत शांत समाधान हे सर्व खर्ग कश्ट पयस जावं दी म्हूण आमी सोम्या सरशी वचून आमी परत या. ही जावं दी आमची मागणी ह्या मिसाच्या बलिदानांत. उबी रावून आमचो भावार्थ आमी वसारया. सत म्हणटा देवाक, सर्व पदवीदारा बापाक, सगळ्यांत प्रथम विचार असणाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्याक, जो पवित्र बेसून पावलो, आमकां मळयेंत जल्मलो, पोंस कालतानी कसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेळटलो, परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्यांची मनसुबे करूंक येतलो. सतमंता पवित्र ज्ञाक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. सोमी आमच्या संगात आसा. सोम्या सरशी आमी या आनी आमच्यो सोर गरजो ते सवा त्या सोम्याच्या
पांयांतळा आमी समर्पिया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तशें बावर्त्यांनी खऱ्या काळजान तुका वळखून तुजो मोग करूंक आनी तुजे खरे पटलावदारी जावंक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी शेजारांक आनी जबाबदारी असलेल्या सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी तांची जबाबदारी उर्बेन आनी मोगान करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या हर एका कुटुंबान पेल्या थंय उदार जावंक आनी एक आदर्श कुटुंब बांदून प्रयत्न करीशे तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर्वांनी प्रकृती तुवें दिल्लें देणें म्हूण समजून घेवन तिचें जतन करूंक आनी तिचे थंय तुका महिमा दिवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक प्रत्येक जावन कोरोना व्हायरसाद्वारे वळवळच्या समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. प्रायवंतांक तूं राख आनी सांबाळ. तांची सेवा करतल्या समेस्तांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र एवकरिस्तान भागी जाल्ल्या आमी सर्वांनी क्रिस्ताच्या मावल्या प्रमाणे जिवन अशें बापाच्या मोगांत एकवटोवंक तुजी आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्यो सर गरजो ते सवा बापाच्या पांयांतळा आमी दवरया. पवित्र बापा, ही आमची मखालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरता. ह्या कश्टाच्या पिडेच्या संदिग्ध परिस्थितींत हर एका तुज्या भुरग्याक राख आनी सांबाळ. हर एकल्याच आमच्या जिवितांत शांत समाधान तृप्ती आमकां मेळून तुजे सरशी आमी येवं तुज्या मोगांत आनी तुज्या काकुळतीन वांटेली जावंक तूं आमकां फोव कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुझे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फोळा देकर बापा वावरांचो. तुळस दिल्ली सर्दनी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. उन्या वयना सवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. तुळस दिल्ली सर्दनी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. उन्या वयना सवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निहाक्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ती बले वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचे सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणांत जिखले आमा समेस्तांक जिवीत ससनाची. आपल्या महिमे वंसर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वस्पोतो. सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओन सर्गीन तुका जय, ओन सर्गीन तुका जय, ओन सर्गीन तुका जय, ओन सर्गीन तुका जय. सर्वस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गीन तुका जय, ओन सर्गीन तुका जय, ओन सर्गीन तुका जय, ओन सर्गीन तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराची ही रगत पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे पसूत आनी समेस्त मनशा पसूत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Babarta so good pergatuya. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सर्वनेची खालस तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सर्तेन आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पौल आमच्या गुवळी बापांनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ गती मेल्या समेस्तांक जे परजळीत मुखार मळपळे मुखार फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अशा आमकां मेरी देवाची मे संगाती भगेन जुजेती सपती भगेन धोम दुतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा
सर्व वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकलेल्या प्रार्थनात आम्ही दीर्घ घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखारी येवं, तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेले आमकां बक्षिताव. तशें आमचे पातकां मागोस, आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्विस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशेर एकतेल्यांक आमकां जीवदार काकुळतीन सर पातकांती सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सगळे जेजू क्रिस्ता तुमी तुजे दोमदूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तुका एकवटान सांबाळ. तुजे तर राजभर सरयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांत समाधान सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. माया मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेताव. ती आमचेर जळती आनी ख्यास्तली नाजाव. पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वोकात दिव. बाबूय नोह जावन आसा जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्याक आज आपोवन दिता. येया तुमी सर्व कश्टतल्यान वाजन वावयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशव दितो. हो सुमी आमच्या काळजांत येता, आमच्या जिवितांत येता, आमकां सर्वांक शांत समाधान विशव दिवंक. ह्या सुमयेच्या पवित्र जिवनाका पयल्यांत आमी सर्व सहभागी. सुमया तुजे भितर म्हाका फवना, पूण तुज्या एका सुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सौम्या तुका अर्घ दिता, उपकार तुजो बावुरता. धन्या तुका आवडता, काळजा मनान देन वाजता. शेतांक फुलां प्रस, मुंजाती सुकण्या प्रस, पोरत्या मोगान पोसलाय. सौम्या सोबीत प्रकृते प्रस, संत्रळी तारा प्रस, सोभायेन म्हाका नेटयला. सौम्या तुका अर्घ दिता, उपकार तुजो बावुरता. धन्या
तुका नावडता काळजा मनात दिन वाजता प्रार्थुया. बापा येद्यावरत्या देण्याने तुवें आमकां भरल्याय सस्ताच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखानू हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शिगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मा म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीसे मोगान तुज्या पेट कोस्तांत वाजतना पळय मोजे करताना दर्यान म्हाका तुरा शिगुणाचे वाटेन सोम्या बसलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मा म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीसे मोगान तुज्या पेट मोगान सोवे आमकां आशीर्वाद दी आमकां. बरोबर कुसाचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.